मार्कूचे शुभ वर्तमान. भोंवतणच्या ग्रामांनी वचून तो शिकवण दितालो. मागीर ताणें 12 जाणांक आपणाशी आपयले आनी मेल्या आत्म्याचेर तांकां पदवी दिवन दोगांक तो धाडूंक लागलो. आनी ताणें तांकां फर्मायलें, एका दांड्या भायर वाटेक कांयच व्हरो नाकात. न्हय म्हूण खाण जेवण, न्हय बुती, न्हय म्हूण पेंगटाक दुडू. पांयांक वांडो घालात. एका भायर दुसरे आंगले व्हरू नाकात. आनी तांकां सांगलें, खंयसरूय एका घरांत तुमी भितर सरशात, त्या ग्रामांतले भायर सरून वचोपर्यंत थंयच रावात. आनी खंयचोय गांव तुमकां येवकार दिना जायत आनी थंयचो लोक तुमचें आयकूंक कबूल नासत, तांकां एक शिरकावणी दिवचे खातीर ते सुवाते वेले भायर सरात. तुमच्या पांयांची धुलूय झाडून उडयात. म्हणटच ते वचून जिवीत बदलात म्हूण लोकांक उलो करताले आनी खूब देंवचार काडटाले आनी साबार वायटाकारांकूय तेल लावन बरी करताले. देवाचें उतर हें.